थोडो लोक स्वार्थी लोक आतंकवाद म्हणलो एक आसा तो दुसरे रीते तांणी काही बॉम्ब हाडचे म्हणना बंदुकी हाडचे म्हणना पूण तांच्या उतरांनी तांणी करच्या करण्यांनी घालच्या दुबावा वरवीं आनी तांकां सामाजीक बहिश्कार घालता म्हणून भिरांत दिल्ले वरवीं मनीस भियेता कित्याक म्हळ्यार सादो लोक आमचो भारत देश सादो लोक आनी सादो लोक देखून तांचो दीस पडटो ग्रास जोडूंक तांकां कश्ट आमकां हे कश्ट नाकात ते कश्ट नाकात आमी असले तरबेतीचे कार्यागर आसा करतना केदोळे आमी दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तींक आपयता ते आमच्या लागीं उलयतात तांच्या धर्मा विशयन ते लोकां लागीं उलयतात कितें तांची पातयणी आनी कितें तांचो धर्म ह्या संवसारांत शिकयता मनशा कुळाक कशी शांती हाडूंक तांणी प्रयत्न करची ह्या विशयान दुसरे धर्माचे सांगाता येतात आनी तांची भाशण येतात एक तितलेंच न्हय मागण्याक सांगाता मेळटात मागण्याक एक पॅनल डिस्कशन म्हणून करता आमी सगळे धर्माच्या मुखेल्यांक सांगाता हाडून ते लोकां लागीं उलयतात आनी ताच्या उपरांत तांच्या मदें आनी लोकां मदें भासाभास चलता आनी अशें कितें दुबाव आसल्यार वा आनी कसलेय विशय समजणातले आसल्यार तांचे तावून ते माहिती घेतात ताचे मनशां सगळें आमच्या इस्कॉलांत शिकली आनी सगळें आनी अशें मस्त बडी घडलां एकच न्हय थोडे कडेन हे मुखेली मस्त जाण मुखेली आमच्याच इस्कॉलांत शिकोवन आनी सगळें शिकले आनी सगळें बरें करूंक प्रयत्न केल्ले मनीस ते आयिल्ले आमच्या लागीं फकत फायदो जोडच्या खातीर व्यापारी मनोभावा खातीर आयिल्ले ते म्हळ्यार आमकां समजता आमचें तावून बरें मेळटा तें घेवच्या खातीर पूण आमचें तावून बरें दिवंक तांणी प्रयत्न केलां गे म्हणलें आमकां तांणी करचे परिगतीन आमकां समजता समट आनी सावाला मोगाजानो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत आमी असल्या एका गांवांत जियेता आमच्या भोंवतणी विविंगड धर्म पायचे व्यक्ती आसात विविंगड संस्कृती फेस्तां आचरण करचे मनशां आसात विविंगड भासो उलोवची मनशां आसात अशें वेगवेगळ्या लोकांच्या मोदें आमी जियेता असल्या परिस्थितींत आमचो भावार्थ आमी कसो जियोंक जाय सोम्या जेजू क्रिस्तांतय आमी पातयेनी दवरता आसतना तो एकलो मात्र सोडवणदार म्हणून आमी उसारता आसतना हेरां लोकां संगी आमी आमचो भावार्थ कशें तो पाळूंक जाय आनी कसो तो व्यक्त करूंक जाय ह्या बाबतीन आमकां भारती पवित्र सभेंत बिस्पा मंडळी थोडे आयोग आसा करता आनी ते आयोग राज्य मट्टार आनी तशेंच देशच्या मट्टार फिरगेजेंती वावर करना आसात एकामेका परस्पर आमचे अभिप्राय आनी तशेंच आमची भावार्थाची सतां ती आमी अदल बदल केल्ले वरवीं एकामेका समजोनी सडता सोडदोड सोडोवंक साध्य जाता आनी विशयांत समजत आसतना आमचो भावार्थ आमकां गुणायेन जियोंक साध्य जाता कर्नाटक राज्य मट्टार असलो एक आयोग वावर करीत आसा आंतरधर्मी संवाद हाचो आयोग आसा आनी ह्या आयोगा मुखांतर असलें काम चलत आसा आज आमी ह्या वावरा विशीं संवाद चलयता आनी ताका आमचे संगी सूक्त व्यक्ती आसा तो जावन आसा फादर गॅब्रियल लोबो तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव ताका स्वागत करता वेलकम फादर थँक्यू फादर गॅब्रियल लोबो हाची मोटव्यान एक वळख करून दिवची तर तो बंटवळू मीन इन जेजूची फिरगस ह्या फिरगजेंत जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लो रेदमतरिस्त मेळांत ह्या जागतो जाला आनी ताच्या ह्या जागी जिणेची 16 वर्सां ताणें गोंयांत करचिल्ल्यान रेतेर दिवच्यान फिरगज ह्या जाग जावन इस्कालाचो प्रिंसिपल जावन ताणें थंयसर वावर दिला आनी तशेंच मुंबय चेंबूर तांच्या घरांत वडील जावन ताणें वावर केला आनी सांगताच
बेंगळुरांत राज्य मट्टाचो हो आयोग आंतरधर्मी संवादा खातीर आसचो ताजो संयोजक जावन ताणें वावर केला आनी आतां प्रस्तुत ह्याच म्हयन्यांत हांव न्हू आलंगार मुडबिद्रे थंयसर रेदेमतोरिस्त मेळाचें घर आसा ह्या घरचो तो वडील जावन आसा. ह्या आयोगांत वावर ताणें केला देखून राज्य मट्टार तो जावन आसा सूक्त व्यक्ती ह्या विशयांत सडीत समजोणी जोडच्या खातीर. देखून आज आमच्या मदें तो आसा. फादर, तुमच्या लागीं पयलें सवाल म्हजें, तुमी थंयसर ह्या आयोगांत आंतरधर्मी संवाद हातूंत चड उणें 2 वर्सां तुमी वावर केला वय आनी ह्या आयोगा मुखांतर कितें सकड वावर जाता म्हणून मोटव्यान आमकां एक तिळसियेत गी. फादर, आंतरधर्मीय प्रांतीय आयोग तो बेंगळुरांत क्रॉस म्हणल्या संस्थेंत चलता. थंयसर आमचें ऑफिस आसा ओके. आनी 2 हंतांनी हो आयोग काम करता. कर्नाटकाच्या सगळ्या DSCंनी तो वावर संयोजन करचें म्हजें काम. तशेंच राष्ट्रीय आंतरधर्मीय आयोगाचो एक संस्था आसा ताचे मदें हांवें संपर्क दवरून हें काम हांवें फुडें सरोवंक आसा. त्या खातीर म्हजें काम कितें म्हळ्यार हर एका DSCंनी कर्नाटकाच्या 14 DSCंनी आमी लातीन रीत तशें सिरोमलबार रीत आनी सिरोमलंकार रितीचे हे 14 DSCंनी हर एका DSCंनी एकलो संचालक आसा आंतरधर्मी संवादा खातीर आनी तो मांडून हाडच्या खातीर आनी धर्मा मदें संवाद चड आनी चड फुडें व्हरच्या खातीर हे संचालक वावुरतात. तांचो वावर, तांकां मार्गदर्शन आनी तांचे थंड वर्दी घेवची आनी तें सगळें हांवें सांगत हाडून फायल करून दवरचें आनी तांचे लागीं सदांच संपर्क दवरून ही वर्दी आनी तांणी दिवन वावर असो कितें सगळो विवर कितें मार्गदर्शन कितें ट्रेनिंग तरबेती आनी सगळें केलां आमी. सो रिपोर्ट आमी वर्सान 2 फावटी आमच्या सगळ्या कर्नाटका बिस्पा मंडळेक आमी तो दिवंक आसा. तशें आमी दिवन आयल्या आनी तशें दिवन आसता. ह्या वरवीं हें काम चड आनी चड मुंदरून आनी चड आनी चड रितीर एक अभिवृद्धी जावन येता म्हूण सांगूंक जाता. वय येस. हे सडा उदोन तुमी आतां सांगिल्लें काम आसा तें म्हळ्यार वर्दी बरोवचें आनी त्या भायर वर्दी इतर कडेन तावन सांगाता खाण घेवची सडा उदोन दफ्तराचें काम म्हणलें बरें दिसता. तळा अंतर म्हूण सांगलां आतां बेंगळूर आसता आसतना थंयसर तुमी हेर धर्मां कडेन कसलें काम आनी पुरा असलें संवादाचें काम आनी पुरा चलोवन आशिल्ल्यात की ह्या आयोगा मुखांतर तलें कांय काम चलता की. राज्य मट्टार आमी वा प्रांतीय मट्टार आमी कितें करता म्हळ्यार त्या दळा आमच्या संचालकांक आमी आपयता. तशेंच हर एका DSCंनी हे संचालक तांचेच एक टीम दवरतात. तांचोच एक थंयसर पंगड आसा आनी हो पंगड त्या संचालक सांगता त्या DSCन वावुरता. तांकांय त्या दळा तरबेती बेंगळूर आमी आपोवन आमच्या संस्थे भितर तशेंच NBCLC म्हूण आसा थंयसरी आपोवनान आमी तांकां तरबेती दिता आनी तांकां मार्गदर्शन दिता. अशें तांणी तांच्या DSCंनी हें काम चड आनी चड करीचें. त्या खातीर बरे संपन्न व्यक्ती आमी आपोवन हाडटा. हुशार मनीस, बरे अणभव आसले मनीस आनी कशें तें काम तांणी प्रायोगीक रितीन करीचें आनी कशें तें तांणी रुतां करीचें लोकां मदें फिरगजे मट्टार सुरू करून तशेंच वाराडे मट्टार आनी तशें DSC मट्टार कशें हाडीचें त्या खातीर तांकां सगळी तरबेती मेळटा आनी त्या खातीर जायतो वावर आसता. तें वर्सांत 3 मिटिंगां संचालकाची आसतात आनी 2 मिटिंगां तरबेती दिवची आसात साद्या लोकांक. दुसऱ्या भासांनी आमच्या कर्नाटका राज्यांत 4 भासांनी आमकां दिवंक पडटा. तें एक कन्नडा भाशेंत, कोंकणी भाशेंत, तामीळ भाशेंत आनी मल्याळम भाशेंत अशें सगळो प्रांत आमचो
भाशे प्रमाणे आमी तो विंगड केला आणि त्या प्रमाणे संपन्मूळ व्यक्ती येतात आणि प्रमुख विषय कितें कितें आज गरजेचो संवाद सांबाळच्या खातीर आनी तो मुखार व्हरच्या खातीर त्या खातीर समज जाल्यार सगळे विशय तांकां गुंडपणी तांकां शिकप दितात. तशेंच सांगाता येवन तांणी एकामेका भासाभास करून कशें तांणी ही कार्यावळ मुखार व्हरचें आनी कशी ती कार्यगत करचें आनी कशें लोकांक वचून पावचें हो संवाद आनी कसो तांणी संवाद करीचे दुसऱ्या धर्मा लागीं तें चड गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार आमचें सगळें कामच दुसऱ्या धर्मा लागीं तांकां सांगात हाडूंक आनी तांचे मदें एक शांती आनी एक मनोभाव एक मन एक काळीज आसा करची बरी आनी एक सर धर्मा मदें एक सौहार्द म्हळ्यार एक अर्थभरीत जिवीत शांती भरीत जिवीत एकामेका स्विकार करचें मानून घेवचें आनी केदींगच एकामेका थंयसर द्वेश वा वैरत्व कशें उपजनातले बरी आनी कसले उद्रेककारी सन्निवेश येनातले बरी कशें प्रयत्न करचें ह्या विशयान सगळी तांकां तरबेती मेळटा. वय आतां हे तरबेतीचें काम ताज्या उपरांत वर्दे प्रसंगात घालचे. आतां ह्या आयोगा मुखांतरीत बेंगळुरांतच वेगवेगळ्या धर्माच्या मुखेल्यांक आपोवन काही सांगाता मेळचे जाल्यार कार्यक्रम म्हणून काही चलता की ह्या आयोगा मुखांतर. फादर रियक बोटी आमी असले तरबेतीचे कार्यागर आसा करतना केदाळे आमी दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तींक आपयता. ते आमच्या लागीं उलयतात तांच्या धर्मा विशयान ते लोकां लागीं उलयतात कितें तांची पातयणी आनी कितें तांचो धर्म ह्या संवसारांत शिकयता मनशा कुळाक कशी शांती हाडून तांणी प्रयत्न करची ह्या विशयान दुसऱ्या धर्माचे सांगाता येतात आनी तांची भाशण येतात. एक तितलेंच न्हय मागण्याक सांगाता मेळटात. मागण्याक एक पॅनल डिस्कशन म्हणून करता आमी सगळ्या धर्माच्या मुखेल्यांक सांगाता हाडून ते लोकां लागीं उलयतात आनी ताच्या उपरांत तांचे मदें आनी लोकां मदें भासाभास चलता आनी अशें कितें दुबाव आसल्यार वा आनी कसलेय विशय समजणातले आसल्यार तांचे तावन ते माहिती घेतात आनी अशें माहिती घेतले वरी दुसऱ्या धर्मा विशयान तांकां चड आनी चड अणभव मेळटा आनी आमी दुसरो धर्म आमी चड आनी चड अर्थ केल्ल्या वेळार आमकां संबंद चड बऱ्या तरेन बांदूंक जाता. आतां असल्या मनशांक सांगाता आपोवन एकामेका विशयांत समजून घेवचें जाल्यार काम आनी चलता म्हळ्यार आनी धर्मा विशयांत आमच्या धर्मा विशयांत सांगचें एक्सचेंज ऑफ व्ह्यूज आनी ते मागीर भावार्था विशयांत आनी अशें केल्ले वरवीं फाटल्या 2 वर्सांनी तुमी थंय आसता आसतना कितें बरेंपण जाल्लें तुमी पळयलां? सदांच बरेंपण जावंक शकता फादर. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवादाक येवचे मनीस बरे मनीस बऱ्या काळजाचे मनीस. आमचो पापसाहेब कितें म्हणटा म्हळ्यार पापसाहेब फ्रांसीस फ्रातेली तुत्ती म्हळ्यार ह्या दस्तावेजांत बऱ्या काळजाच्या मनशा लागीं आमी कितलो संवाद करूंक जाता पूण थोडे कडेन संवाद करूंक जायना. ते मनीस सदांच मूलभूतवादी म्हणटा आमी आनी तांच्या काळजान दुसऱ्यांक स्थान दिनातले मनीस आसात वा तांकां पयलेंच तांच्या मनांत ती एक कशें प्रेजुडीस म्हणटा हांव पयलेंच तांच्या मनांत एक उद्देश आसता तो एक स्वार्थ उद्देश असो म्हणयत वा द्वेश असो उद्देश असो म्हणयत. द्वेशाची वा कोमवाद भावना घालचे तसलो उद्देश आसल्या मनशा लागीं संवाद करूंक जायना. पूण ते थोडे मनीस पूण जायते मनीस दुसऱ्या धर्माच्या आश येतात की आमी मनशां आमचे बरी आमकां भोगणां आसात आमचे बरीच दुसऱ्यांक दुखता कश्ट आसात देखून आमकां एकामेकाचो आदारी गरज आसा आनी आमचे मदें असले वैमनस्य द्वेशाची भावना आसले वरवीं बरें घडना म्हणून लोकांक चड आनी चड कळीत जालां. एका वाटेन ह्या संवसारांत दुसऱ्या पंगडा मदें धर्मा मदें द्वेशाची भावना उपजातना त्याच वेळार बरे मनीस चिंतूंक शकतात आनी असल्या द्वेशाच्या भावनेन ह्या संवसारांत बरें घडत गाय वा आमी एकामेका संवाद करून एकामेका शांतीन उलयले वरवीं बरें घडत गाय आमचे मदीं एकमण आसले वरवीं बरें घडत गाय म्हणलें चिंतपाचे मनीस मस्त आसात देखून असले कार्यावळ तेदाळ चलतात. न्हयच आमचो प्रांतीय आयोग करता DSSच्या माट्टार वा दुसरे थोडे NGO म्हणटा आमी ते आनी तशेंच थोडे रिलिजियस पाद्री माद्री ते पासून तो कार्यावळ आसा करतात दुसरे कडेन तशेंच दुसऱ्या धर्माचे आसा करतात. चड करून मुस्लिमांचे चड आशा ते आसा करतात असले आनी हांवें तातूंत भाग घेतला आनी म्हाका तें आयकून इतलो संतोश जाला की
तांच्या काळजांत एक मौन आसा आमी बरें जायचें आमचे जिवी समाधानाचें जायचें शांती आसाचें म्हणून तांच्या काळजांत ते अत्रेक आसात ते दिसतात. आता हो आयोग पवित्र सभेच्या तर्फेन आसा केल्लो ह्या उद्देशा खातीर काय म्हणसाल आमी हेरां कडेन बरो संवाद दवरचे संबंद दवरचे आनी त्या देखून संवाद चलयचे अशें म्हणून आनी त्या दिशेन जायत्या वर्सां तावन हें काम चलतें आसा संवाद कार्यक्रम आनी प्रचलंत आसा आनी आमी हेर धर्माच्यांक आपयता मुखेल्यांक आनी ते मागीर वांटून घेतात तांचे बगनां तांच्या धर्मा विशयान सांगतात आमच्या धर्मा विशयान ती बरी अभिप्राय आनी उसारतात. आमचे सांगाता तुमी आतां सांगले प्रमाणे मुस्लिमांचेय आसक्त दाखोवचें आमकां पळोवंक मेळटा तांच्या फेस्तां वेळार तांणी असले कार्यक्रम करचे कित्याक म्हळ्यार आमचे वरणी चड संख्यान आसात ते पूण जाल्यार अल्पसंख्यात उण्या संख्याताचे पूण विशय खंय येवं सोगी म्हूण सांगल्यार हे बगप आनी ताच्या मागीर ही गरज बहुसंख्यातान आसच्या लोकांक थंय पळोवंक मेळटा की तांचे थंय कित्याक म्हळ्यार आमच्या फिरगजांनी मस्तुपटी पळयता आमी सर्वधर्म संमेलनां अशें आमी करता फेस्तां वेळार आनी पुरा आनी तो व्हडलो कांय पळोवंक मेळचें म्हूण सांगल्यार स्टेजीचेर पाद्र बसता आनी मुस्लीम धर्माचो एकलो आसता हिंदू धर्माचो एकलो आसता स्टेजीचेर पूण मुखार बसून आसचे 1.5 जाण आमी पळयता आमचोच लोक त्या देखून ही गरज केवळ आमची क्रिस्तांवांची आनी मुस्लिमांची मात्र गी इतर धर्मांकी ही गरज आसा म्हूण कांय भक्तांकी पळोवंक मेळटा की. बरें फादर पयले सुवातेर आमकां अल्पसंख्यातांक हाची चड गरज म्हूण सतत भोगता कित्याक म्हळ्यार आमी अल्पसंख्यात म्हणलें बरीच आमकां समजता तें कित्याक म्हळ्यार आमी बहुसंख्याता मदें जियेचें पडटा आनी अशें जियेतना राजकीय मट्टार राष्ट्र राजकीय मट्टार पासून आमचो ताळो उणो चड घट्ट ताळो काडून आमकां आमी चिंतचे बरी आनी आमच्या काळजांत आसलीं तीं बोगणां आमी जियोवचे बरी आनी दुसऱ्या लोकां लागीं बऱ्या भशेन संबंद करचे बरी जियोवच्या खातीर आमकां चड आनी चड एका तरेची भिरांत आसा देखून आज ती भिरांत इल्ली चड जाल्या देखून आमी चड आनी चड आशेता तरी बहुसंख्याता मदें फादर आजुनी मनीस बऱ्या काळजाचे आसात ते चड आनी चड तांचें चिंता ह्या बऱ्या मनशांचें कित्याक म्हळ्यार आमी सगळे मनीस म्हणलें चिंता आमी सगळे मनशाकोटान आमच्या मदें समाधान स्वार्थ येवचें ना वा आमच्याच धर्माक लागून आमी रावल्यार तें जावचें ना म्हणलें मनोभाव बहुसंख्याता मदें आसा. आज असले संबंद आज पाड जावं देतना दुसरे बहुसंख्यातांक हें समजता जरी तर आमच्या मदें असले जरी तर संबंद पाड जावन गेले जाल्यार आमी बहुसंख्यात जाल्यार शांतीन जिवंक कस जातालें म्हणलें तांकां समजता. आतां बहुसंख्यात मदें म्हळ्यार आतां हिंदू धर्मांत आमी पळयल्यार तो एकच धर्म म्हळ्यार तो एकच म्हळ्यार बरी न्हय एकच न्हय एकच भाव बांदव आमच्या क्रिस्तांव मदें जाल्यार पंगड आसात मुस्लिमां मदें पंगड आसातच तशें बहुसंख्यात मदें असले पंगड आसात आनी तांचे मदीं असलो एक सांगाता येवचो एकत्व एज वन युनिटी अशें म्हणल्यार बरी सांगाता येवन काम करतलो मनोभाव तांचे थंय उणो आसा. ते एकाच धर्माचे तरी तांचे मदीं एक असहायकता भिरांत अशी आसा ती कित्याक येता म्हणगे म्हळ्यार एक स्वार्थसो मनोभाव मनशा लागीं आसा तो धर्माक लागून देखूनच न्हय मनीस थोडे बोटी तांच्या जिवितांत स्वार्थ वरून सुरू करता देखून आनी असली भिरांत बहुसंख्याता मदें आसा जावंक पुरो धर्मा मदें तांकां तितली भिरांत आसची ना पूण थोडे मनीस स्वार्थी मनीस असली भिरांत घालून सोदतात ताच्या उपरांत हाचे वरीं फायदो जोडच्या खातीर ते प्रयत्न करतात असलो मनोभाव ना तर अशें घडना. चिंतया फादर आतां आमी म्हणूंक पुरो आतां आमचो सगळो राष्ट्र क्रिस्तांव जाय जे म्हणून आमी म्हणलो जाल्यार समाधान येवंक आसा जाता काय सगळे मनीस समाधान जिवंक जाता शकतात काय पळय आतां अमेरिका आसा बहुत्व क्रिस्तांव राष्ट्र समाधान आसा काय त्या मनशा लागीं. आतां पाकिस्तान म्हणूया आमी मुस्लीम राष्ट्र आनी 1.5 लोक मुस्लीम
तांचे मदें समाधान आसा काय ना. तर आमकां समजता कितें म्हळ्यार जरी तर आमचे थंय समाधान शांती जाय तें मनशाच्या काळजांत ताणें येवपा जाय. धर्मा वरवीं न्हय वा न्हय कसलेंय न्हय. बघा जरी तर त्या धर्मान दिल्ले बरे गूण आनी खंयचोय धर्म सांगना की दुसऱ्या मनशाक वायट कर, मनशाक वायट करून खंयचोय धर्म सांगना देखून थंयसर बरें शिकप आनी अर्य धर्म शिकयता की धर्माचो उद्देश आमकां सर्गेच्या राजा व्हरचो वा देवा थंय वचचो. देव सगळो बरो म्हणटस. सर धर्मी सांगता देव सगळो बरो म्हणटस. आमी सगळो आनी त्याच देवाची सगळीं मनशां भुरगीं म्हण सगळे धर्म समजतात देखून जरी तर अशें आमचे मदें बहुसंख्यात जावं अल्पसंख्यात मदें जावं ही असहायकता येता जाल्यार ताका कारण एक स्वार्थ मनीस येता शिवाय दुसरें कसलेंय न्हय. देखून बऱ्या काळजाचे मनीस सांगता येतात फादर. ओके. वय खंयच्या धर्माचे जावं ते सांगता येवंक. आनी हांवें पळयलां दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे मुख्य बहुसंख्यात म्हळ्यार हिंदू धर्माचे वडील तांचे संन्यासी तांचे ते स्वामीजी आनी सगळे येवन कशें ते उलयतात आनी तांच्या उतरांनी सत आनी सतच ते स्वागत करतात. तांच्या उतरांनी सत दिसता. ओके. ते म्हाका बगलां. गेल्या त्या वर्सा आमच्या राज्यांत एक नवो कायदो हाडलो. ताचें नांव कशें म्हण जाल्यार धर्मरक्षण म्हणून. पूण समान चिंतून पळयल्यार तो हेर उण्या संख्येतांक प्रत्येक जावन आमकां एका हात पांय बांदून घालचे तोलो एक कायदो तो. कित्याक म्हळ्यार तांतूं विश्लेशण करून पळयतना आमकां पळोवंक मेळटा खंय एकादोळा परिवर्तन कन्वर्टर जालें जाल्यार कोणें एकल्यान बोट जोखलें जाल्यार आपूण निरापराधी म्हणून कोणाक गुन्यांवकार केला ताणेंच सांगचें अशें पण आसा. तो एक कठीण कायदो तो निजा कठीण कायदो. वय ह्या विशयांत सडीत आमी काल्या म्हणसार चर्चा करी येता. पूण हो आमकां कळटा काल्या म्हणसार हो कायदो एका रितीन आमचे हात पांय बांदून घालून म्हणले बरी रचला म्हणून. आतां असले एक कायदो कानून येता आसतना आंतर धर्मी संवाद करच्या खातीर हो एक आयोग आसलो देखून ह्या आयोगा मुखांतर वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांक सांगाता हाडून ह्या विशयांत कांय चिंतचेतलें काम आनी कांय चलिल्लें गी जायतें काम जालां फादर. एक फावटीन बिल हाडटा म्हणून तांणी म्हणटस आमकां समजलेंच. तांणी तें बिल हाडच्या पयलेंच त्या विशयान तांणी भासाभास सुरू करच्या वेळारच आमी सुरू केलां काम त्याच वेळार. आनी सांगूंक की आमकां धर्म म्हळ्यार कितें आनी आमच्या धर्मान मतांतर म्हळ्यार अर्थ कितें आमचें मिसांव कितें वो हाच्या आदीं आमी इतलीं वर्सां तावन ह्या भारत राष्ट्रांत जियेता इतलीं वर्सां तावन जरी तर आमचो तसो उद्देश जाल्लो जाल्यार बलात्कारान आमी मतांतर कसो उद्देश जाल्लो जाल्यार वा तशेंच आमच्या राष्ट्रांनी ब्रिटीश पोर्तुगेज आनी जायते मनीस आयल्यार आमी समजून घेवचें कित्याक तांणी मतांतर करच्या वावरांत मेतेर जावनांत म्हणलें. तितलोसो आमी जाता तितलें तांकां समजोवंक प्रयत्न केलां की मतांतर केल्ले तुमी म्हणटात बलात्काराचो मतांतर अशें म्हळ्यार ताका अर्थच ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या धर्माचो उद्देश तसोय न्ही. आमकां गरज कितें म्हळ्यार बरें जिवीत गरज शिवाय कोणाय बलात्कार मतांतर करून नंबर सोडोवन कांय बरें जाल्लें खंयसर ना. बगार एका मनशान ताच्या जिवितांत जेजू क्रिस्तचो जरी तर एका मनशान पाटलाव करचें जाल्यार ताच्या काळजांत ताका बोगोचें. ताणें बोगोवन त्या जेजू क्रिस्ताचें जिवीत जियेचें. जेजू क्रिस्तान शिकोवचें तें जिवीत मनशा कडसो मोग दया बरेंपण तें करचें जाल्यार बलिदान करूंक आसा. बलात्कारान मतांतर केल्ले मनीस आनी पयशां खातीर दुडवा खातीर आयिल्ले मनीस बिझनेस आनी स्वार्थी काळजाच्या मनशांक बरेंपण करूं जाता काय ना. तशें करूं जायना. बऱ्या काळजाच्या मनशांक जाता आनी बऱ्या काळजाच्या मनशान करचें जाल्यार तांकां काळजांत बोगोचें की हांव एक क्रिस्तांव मनीस हांवें बरें करूंक आसा. तर म्हाका मतांतराचो विशय येना. ह्या विशयान आमी जायतो संवाद केला आनी स्टेज हर एक हंतार आमी मिटिंगां करून दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक आपोवन एकामेकाक तेडसून आनी एक पटीन बिल पास जाता म्हूण सांगतानाच आमी हर एका कर्नाटक राज्याच्या MLAक आमी विनंती केल्या हें बिल पास करिनाकात. आमी तशें न्हय आमचें तें बलात्कार मतांतर जायना आनी तांणी सोदून काडूंक प्रयत्न करून ते सॉल्वल्यात म्हूण सांगचें. सॉल्वल्यात म्हूण सांगचें. पूण ह्या मतांतर काडूचो उद्देश कितें म्हळ्यार थोड्या स्वार्थी लोकांचो म्हणलें समजाचें. कित्याक म्हळ्यार थोडे स्वार्थी लोक सदांच दुर्बळ्यांचो कश्ट जाल्ल्यांचो दंड जाल्ल्यांचो शोश जाल्ल्या मनशे दुस्मानूच ते. आनी आमचो क्रिस्तांव लोक वावुरता
तांकां सगळें बरें करूंक तांकां वयर हाडूंक सुटका दिवंक गुलामपणांत आनी सर तरांच्यात आमी चड चड वावुरता देखून ह्या वरवीं बरें घडचें थोड्या लोकांक तें नाका हें स्पश्ट आमकां समजता कित्याक क्रिस्तांव धर्म वावुरता आमी पळयता बऱ्या काळजाचे मनीस आनी कशें आमी असले सेवा दिली आमच्या लोकांक म्हणलें आमकां दिसता आनी देखून आमी हर एक कितले फावटी आमचो आर्चबिस्प बेंगळूर आनी दुसरे बिस्प त्या सरकाराच्या मनशांक मुखेलमंत्रीक दुसऱ्या दुसऱ्या मंत्रींक होम मिनिस्टराक तशेंच हर एका तहसीलदाराक पासून हर एका ग्रामपंचायत मेंबराक पासून मेळोन आमी इतलें काम केलां फादर इतलें प्रयत्न केलां त्या प्रयत्ना वरवीं काडून हाडलें तरी हाडूंक जाता कित्याक म्हळ्यार तांचे लागीं पावर आसा एक तांचे लागीं मनीस आसात आनी आमच्या विधानसभेन तांची सकत आसा म्हणटच तांकां हें जाता आनी ताका बरें गाडी आसची गरज ना तांचो राजकीय स्वार्थी आसा देखून त्या राजकीय स्वार्था वरवीं हें सगळें घडोवंक घडटा आनी मस्तबोटी चिंताप कशें म्हळ्यार बहुसंख्यात लोकांक आमी खुशी केल्ले वरवीं आनी तांकां अल्पसंख्यात आमचे दुस्मन म्हणून करून दाखयल्ले वरवीं आमकां वोट मेळटले वोट बँक सगळें आसचें तें वोट बँक आनी सकत आनी पावर आनी हें एकच फावटी सडन घडटा देखून फादर लोकांक चिंतूंक थोडो टायम जाय वैगी ह्या मनशान सांगलें सत वैगी तशें जाता की थोडे फावटी ताचो परिणाम भोगल्या उपरांत थोडे फावटी कळोवंक पुरो अशें आमी हे सगळे विशय तांकां स्पश्ट तरान समजोवचे बरी तांच्या काळजाक समजोवचे बरी आमी दुसरे रितीर आमी तांकां सांगूंक प्रयत्न केला ह्या खातीर न्हय क्रिस्तांव म्हळ्यार आमी कातोलीक मात्र न्हय दुसरे पंगड क्रिस्तांव सगळे आमी सांगाता येवन जायतो वावर ह्या वाटेन आमी केला तशेंच धर्माच्या मुखेल्यांक आमी मुख्य जावन बहुसंख्यात धर्माच्या मुखेल्यांक आमी चड आनी चड मेळोवन ह्या विशय थडसल्यात आनी तांचे मदें बऱ्या काळजाच्या मनशांनी मस्त बोटी सांगलां की वय क्रिस्तांवांनी सांगचें सारकें आमकां असलें काडून गरज न्हय असलें काडून ऑलरेडी आसा हें काडून भिरांकूळ काडून हाची शिक्षा उरली भिरांकूळ आनी ह्या वरवीं दुसऱ्या मनशांक कोण मनीस स्वार्थी लोकांक फायद्याचें जाता आमकां एकामेका बरीं कामां करूंक सेवा करूंक कसो जाता आमी करचें हर एक बरें काम हर एक बरें उलोवणें हर एक बरें नडतें दुबावान पळोवचे बरी करचे बरी असली परिस्थिती येवचे बरी तांणी केल्या वय आनी देखून ह्या विशयांत आमी धैर्यान रावल्या तें चड गरजेचें आनी रावची गरज कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचो धर्म आमकां बरें करून सांगता जेजू क्रिस्त आमकां बरें करून सांगता आनी आमी करचें मिसांव जेजू क्रिस्ताचें देखून आनी तो चलयता देखून आमी भियोवची गरज ना पूण आमी बरें करता आमचो उद्देश असो बरो मनशाक असो म्हणून आमी तांकां सारकें तिडसूंचे खातीर जायतें प्रयत्न केलां आता ह्या वेदी मुखांतर काम करता आसतना वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांकी आमी सांगात हाडीचे पडटा तो वळो एक संगत मतीन दवरचें पडटा कारण म्हण सांगल्यार आमी उलयल्ले वरवीं हेरांक कोणाकी दुकानांतले बरी जागृत जायचे पडटा आनी थोड्या फावटी कॉम्प्रोमायज करचें पडटा मागूच ना कारण म्हण सांगल्यार आमच्या धर्माच्या सता विशीं कॉम्प्रोमायज करचें पडटा की ह्या सामाजीक रितीन कॉम्प्रोमायज करचें पडटा गुत्र पूण कॉम्प्रोमायज थोड्या रितीन म्हणी करचें पडटा कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक सांगाता व्हरच्या खातीर आनी तो वळो हें कॉम्प्रोमायज बॅलन्स करता आसतना वेदी म्हूण सांगल्यार आंतरधर्मी संवाद वेदी निजाकी आपापलो धर्म सुडाळ रितीन उसारूंक आनी आपलें सत जियोंक वाट करून दिता की या एका रितीन वडनी तूं काल म्हण जाल्यार तुज्या लागीं म्हाका निश्ठूर जावं नाका आनी देखून काल म्हण जाल्यार कॉम्प्रोमायज करन बॅलन्स करन वेता आसतना ही वेदी उपकार पडटा की म्हणलें सवाल आमचो पापसाहेब फ्रातेली तुत्ती दस्तावेजांत फादर स्पश्ट सांगता आमी क्रिस्तांवांनी आमचो बाबार्थ सारको पाळीचे कितें आमी पात येता कितें आमचो बाबार्थ जावन आसा तो आमचो बाबार्थ आनी तो सारको बाबार्थ सर मनशाक वेंगसो सगळ्यांक बरें करचो बाबार्थ आनी तो सत बाबार्थ आनी तो आमी जियेतना सगळ्या मनशां लागीं आमी बऱ्या तरान जियोंक जाता पयलें कितें गरजेचें म्हळ्यार आमचो बाबार्थ आमी पयलें जाणा जायचें केदाळ आमचो बाबार्थ आमकां बरें आमी बरें करून जाणा आसा त्या दाळ आमकां कस जायना दुसरे सुवातेर
दुसरो धर्म ते कितें पातयतात तांचें जिवीत कितें कित्याक ते असलें आचरण करतात हें सगळें तेंय आमकां समजाचें. मस्त बडी आमच्या क्रिस्तांव भावार्थ्यांक दुसऱ्या धर्माचो अर्थ कितें तांच्या आचरणाचो अर्थ कितें तांचें जिवीत कितें म्हणलें आमी मस्त बडी शिकोवना समजोवना. कोणें एकल्यान कितें सांगलें देखून आमी थोडे बोटी तांकां दुबावाच्या दृश्टीन पळयता. आमच्या भावार्थाचेर आड म्हणलें बरें दिसता आमी चिंता आनी देखून वय थोडे विशय आमकां ते सारके म्हण दिसनात कित्याक म्हळ्यार आमच्या धर्माक आनी दुसऱ्या धर्मा मदें जायतो फरक आसा आनी आसले वरवीं त्या वेळार हांगासर संवाद करतना आमी संवाद करचो शांती खातीर मोगा खातीर बऱ्या खातीर धर्मा विशयान न्हय. आनी आमी भासाभास करची संवाद करचो धर्माच्या पातयेणेचेर न्हय धर्माच्या पातयेणेचेर न्हय. आमी आमच्या धर्मा विशयांत आमी उलयता आनी दुसऱ्या धर्माचें उलयतना आमी आयकता अशें आमी तांकां आयकतना आमकां तें सारकें दिसना म्हण जाल्यार आमी तांचेर आड उलयना. तुमची पातयेणी तुमी पातयेतात आमकां ताचेर गौरव आसा पूण आमी पातयेवची रीत अशी आसा आनी ही रीत असली रीत आमची रीत ती आमी पातयेता. आमचो बाबार्थ पातयेवंक आमकां सोडा आमी जियेता. तुमचो बाबार्थ तुमी जियेता तुमी जियेया पूण तुमचो बाबार्थ आमचेर घालनाकात आमचो बाबार्थ तुमचेर आमी घालिना. आमी स्वतंत्रायेन जियेता कित्याक आमकां सगळ्यांक एक कोशाड दसो फ्रिडम ऑफ कॉन्शियन्स म्हण आसा. आमी कितें पातयेता जियोंक आनी देखून आमी बरेंकन जाणां की आमचो बाबार्थ असो आसा तो आमी बाबार्थ जियेता. अशें जियेतना केदाळे मूड आसा दवरचें कित्याक म्हळ्यार आमकां दुसऱ्या धर्मान थोडे रिती आनी रिवाजी थोडे फावटी आमकां तामाशा बरी दिसोंक पुरो तशें दिसप पुरो थोडे फावटी तशें न्हय तें कित्याक म्हळ्यार आमी त्या धर्माचें न्हय आमी त्याच धर्मान जल्माले जाल्यार आमकां तशें दिसनातलें. आनी देखून आमी तांकां तमाशे करचे वा मस्कऱ्यो करच्यो ताका आकमाण करून उलोवचें हें केदींकच चलना. हें केदींकच पळय आमी संवाद करतना उडास दवरचें तेय मनीस आमी मनीस कशें आमकां भोगता सगळें तांकां भोगता आनी देखून आमी मनशापणाचेर शांतीचेर भाव बांदवपणाचेर आमी मनशाकोळ एकाच सरस्वती देवाचे मनशाकोळ म्हणल्यार रितीरसालाचे शिवाय आनी देखून केदार आमचो बाबार्थ आमकां बरो खबर आसा आनी दुसरें कितें पातयता तें सबार कळटना आमकां केदींकच आमी तो बाबार्थ आमकां जियेचें म्हण गरज म्हण पडना. आमचो बाबार्थ जरी तर आमकां स्पश्ट कळीत जाला जाल्यार देखून हें चड आमकां गरजेचें. वय आतां असल्या वेदी मुखांतर हांगासर मंगळुरांत ती थोड्या वर्सां आदीं एक तरान मस्त वावर चल्लोलो आसा धर्म समन्वया असली वेदी बांदून तातूंत क्रिस्तांव आसले हिंदू भाव आसले या भयणी आसले मुस्लिमांचे आसले आनी तांणी कितें केल्लें म्हूण सांगल्यार इस्कालाच्या भुरग्यांक म्हळ्यार ल्हान भुरगीं इस्कालांत वाडोवन येवचें तांच्या मतीक घाल्यार धर्मा विशयांत बरो अभिप्राय ते वाडोवन येता आसतना विशाल मनोभाव आसता म्हूण सांगून इस्कालांत वचून अशें वचून तांणी कार्यक्रमां करचे आसले मस्त गाडे केल्यात. आनी ताज्या उपरांत हेर गाडे केल्यात इस्काल सोडून दुसऱ्या गाडे केल्यात. सबार प्रमुख मनशां ह्या वेदीचेर आशिल्लीं काम करन विंगड धर्माचे. ताज्या उपरांत आमकां कळीत आसा काय म्हण सादारण एक 14 वर्सां आदीं हांगासर मंगळुरांत हे इगर्जांचेर फातर पडले घर्शण जालें तें बरें जालें. त्या वेळार त्या वेदींत काम करनासलो पाद्र्याक मागीर उलयता आसतना म्हाका म्हणलो कालेंग म्हूण सांगल्यार आमी इतल्या वर्सांनी फाटल्या सांगाता काम केलें हे फातर उडोवच्या वेळार हांच्या लागीं संपर्क करतना हे फोनी काडिनात आनी ताज्या उपरांत संपर्काकी मेळनात. म्हळ्यार कितें करूं जाय आसलें म्हूण सांगल्यार सांगाता हाडून परताने पोवटी आमी सांगाता आसा हें सारकें न्ही म्हूण लागीं येवच्या मुखांतर दाखोवंक जाय आसलें पूण जालें कालें म्हूण सांगल्यार पाद्र्याबान इनिशिएटीव काण गेली पूण ह्या धर्माचे मनीस कोण सकट फातर उडयल्या ताजे कोण त्या धर्माचे प्रतिनिधी आसले आनी तो वेदीचेर ते मनीस बिलकूल संपर्काक मेळना. ते दळा एक सवाल आयलें कालेंक म्हूण सांगलें हे दोळ पर्यंत कर नासतना आमचे ओट्टू घाल्ले मनीस जेन्युइन गी निजाके आपूट मनीस गी या एका रितीचे काण्ण गाडटा खातीर आयिल्ले गी म्हणलें एक सवाल उदेल्ले म्हणून
अशें थोडे फावटी घडचें आसता कितें म्हणटा तुमी सांगचें सारकें फादर तें हां आनी एक कारण जावंक पुरो ते सगळे सांगत आयल्यात हां आनी जरी तर थंयसर नीज संबंद आसलो बरो संबंद स्वताचो थंयसर बरें भाव बांदवपण बांदिल्लो आनी आमी एकामेका मनीस जावन समजून निजा की तो मोग गुंडायन तांचें तें आसलो जाल्यार ते तशें करते नात म्हणल्यार तें सत मस्त फावटी कितें जालां गे म्हळ्यार थोड्यांनी अशें करचें कितें पण फायदो मेळटा काय आतां आमी क्रिस्तांवां लागीं अशें जियेल्ले वरी तांचें सांगता आमी क्रिस्तांवणी असले संवाद सौहार्द कुटा असले मस्त फावटी केल्यात आमी केल्यात वय पूण भोवसंख्यात लोकांनी केल्यात काय तांच्या कुशेन आमकां आपोवणान आनी तांणी केल्यात जाल्यार आनी त्या विशीं तांणी तांच्या स्वांत कुशेन स्वांत शक्तेन दीस रात वावरून आमचे मदें समाधान शांती हाडच्याक तांणी तांच्या कुशेन वावर केला काय त्या दाडा आमकां स्पश्ट समजता जेजू म्हणटा न्ही आमी एका एक रूख बरो गी वायट घेवन समजता ताचीं फळां येताना देखून आमी बरें जड बांदलें वय बरें केलें पूण तातूंत आयिल्लें फळ बरें जावना म्हणटच तो बरो रूख न्हय म्हण आमी म्हणटा आनी मस्त फावटी अशें घडटा फादर थोडे फावटी चिंतया आमच्या इस्कॉलांनी तांचे मनीस शिकतात थोड्याच दिसां आदीं पुत्तुरांत एका मनशान अशेंच आमी द्वेश भाशण केल्ले भशेन आमी आयकता ताचे मनशां सगळें आमच्याच इस्कॉलांत शिकलीं आनी सगळें वय आनी अशें मस्त फावटी घडलां एकच न्हय थोडे कडेन हे मुखेली मस्त जाण मुखेली आमच्याच इस्कॉलांत शिकोवन आनी सगळें शिकले आनी सगळें बरें करून प्रयत्न केल्ले मनीस ते आयिल्ले आमच्या लागीं फकत फायदो जोडच्या खातीर व्यापारी मनोभावा खातीर आयिल्ले ते म्हळ्यार आमकां समजता आमचें तोंड बरें मेळटा तें घेवच्या खातीर पूण आमचें तोंड बरें दिवंक तांणी प्रयत्न केलां गे म्हणलें आमकां तांणी करचे परिगतीन आमकां समजता आनी चड गरजेचें कितें म्हळ्यार फादर आमच्या इस्कॉलांनी सतत आमी निस्वार्थ सेवा दिता आमी क्रिस्तांव कित्याक म्हळ्यार आमचे सगळे माऊली आयल्यान जेजू क्रिस्तावरूय त्याग मनोभाव आनी बरेंपण आयलां एक गरजेचें आसा कितें म्हळ्यार हे मनीस केदार आमचे वयर फातर उडयले आमचे वयर तांणी झगडीं केलीं आनी आमचे वयर कितें सगळें आंकांत तांणी हाडलें त्या वेळार हे मुखेली उगोस रावल्या जाल्यार एक चिंता आसतालें तांचे थंय जावं पुरो ते येवन आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत शिकल्यात सेवा केल्या सगळी पूण तांणी ही सेवा केल्ली व्यापारी मनोभाव म्हणून स्पश्ट कळटा कित्याक म्हळ्यार तांच्या धर्माचो मोग तांणी सांडूंक ना तांच्या धर्माचो मोग तांकां पयलें आनी हांगा क्रिस्तांव धर्म आसा तोय आमचे परी आनी एक धर्म ते मोगान करतात तशें आमी तसो मोग क्रिस्तांव थंय दाखयचें म्हणलो मनोभाव थंय सरना थंय स्वार्थ आसा देखून तें पयलें घडटा आनी देखून गरजेचें कित्याक म्हळ्यार फादर दॅट एक आमच्या इस्कॉलां आमची सेवा आनी सगळें आसल्यार आजून ते दोरे कोसळून पडोवंक ना दोरे कोसळून पडोवंक नात ते आमी आजुनूय चिंता म्हळ्यार ते त्या धर्माचे तसले मनीस तांचें पातयणी तशी तांचें जिवीत तशें तांची संस्कृती ती तशी अशी आमची दुसरी आमी अशें हे दोरे मोड नसून संवादाक आनी एकपण जावन एक बांदावपण एक कुटूंब आमी एकच आमची बोगणां एकच आमी एकाच खातीर वावुरता म्हणलो मनोभाव आजुनी येवना देखून अशें घडटा आनी थोडे फावटी अशें घडटा म्हळ्यार असली पातयणी थोडे फावटी स्वार्थी मनशांनी गेल्या की जरी तर तुमी एक क्रिस्तांव मनीस आशिल्ली सेवा आनी करतात तांचो उद्देश तुमी समजोना तांणी तांचो एकच उद्देश मतांतर करचो तांचो संक सोडोवचो अशें करचें आनी निमाणें आमकांच तांणी वचचें असलो मनोभाव तांचे कडेन घाला जाल्यार आनी तांकां तसली भिरांत घाला जाल्यार आनी जरी तर ते क्रिस्तांव सपोर्ट करता जाल्यार तांचेर ते बोट दाखयतले तुमी हिंदू मनीस जावन आमचे विरोध तुमी मुस्लीम जावन तुमीच तुमच्या धर्मा विरोध असलें शिकप तांकां शिकयता आनी ते भियेतात थोडे जाण भियेतात आनी देखून ते सतान मुखार येवंक आमकां सपोर्ट करूंक शकनात पूण थोडे मनीस सतत आसात भियेनासतना तांचो पाठिंबो आमकां दिल्ले मनीस आसात पळय ह्याच संगतीक लक्ती जावन इल्लें मुखार वयचें जाल्यार आजकाल हे काय म्हळ्यार मूलभूतवाद राजकारण करन इतले समाजाच्या विंगड विंगड क्षेत्रांनी भितर रिगलांगी हर एक कडेन आसा व्यापारांत ती सत भितर हाडलां शिक्षणांत ती हाडलां येणेंत लागसारे कडेन आमकां पळोवंक मेळटा
ताजे काला म्हणशाल्यार त्या पुण्यक्षेत्राचे स्थापन जाल्लें एका मुस्लिमाच्या वरवीं म्हणून मस्त वर्सां तावन बरो संवाद आनी प्रासलो संवाद येता थंय तर बरें चलतालें. आतां फाटल्या 1-2 वर्सां तावन आमकां खालें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार थंयसर मुस्लिमांनी व्यापाराची अंगडी घालून वचो. तांचे वर्साचें फेस्त चलता आसतना व्यापाराची अंगडी बिलकूल घालनाय म्हणून. ह्या दोनी धर्माचे व्हडले फुडारी असतात पळय, बिझनेस मनीस जावं पुरो या व्हडले फुडारी अनुकूलवंत मनीस ते भायर मेळटा आसतना बऱ्या रितीन एकामेका परस्पर कॉर्डियालिटी आनी ताजे मागीर तांच्या मदें इश्टगात पुरो आसता. राजकारणी दोनी विंगड धर्माचे जावं पुरो मेळटना एकामेका हात मेळयतात, हांसतात, बरें उलयतात. पूण असल्या संगती घेता आसतना हें सारकें न्ही. कित्याक म्हळ्यार ह्या अंगडी घालून व्यापार करचे मनीस सकयल्या स्तराचे मनीस, दुबळी गायचे मनीस हे आपलो दिसपट्टो ग्रास सोडचो. तसल्या संदर्भाचेर असलें कोमवाद हाडून मूलभूतवाद हाडून एका वर्गाच्या मनशांनी हे येवंक नवचो लागीं म्हूण सांगून तांकां पयस लोटचें. एका रितीन खालें दिसता की म्हूण सांगल्यार थंय धर्म आसा गी आनी आसा जाल्यार खंयच्या नमुन्याचो धर्म अशीर मानोभाव आसो हें कशें सारकें करी येता म्हणलें सवाल. इतले काले म्हळ्यार संवाद कूट जातात, इतले काले म्हणटा जाल्यार विंगड धार्मीक आचरणां चलतात सांगाता मेळोन आनी पुरा. इनस्पायट ऑफ दॅट इतलें जाल्या उपरांत अले संगती आमच्या काळार ह्या 21व्या शतमानांत ह्या वेळार पळोवंक मेळटा. हें कशें निवार येता की म्हणलें सवाल. फादर हाका आमी द्वेश राजकारण म्हणटा आनी अशें सगळें करच्या खातीर एक उद्देश आसा म्हणून आमकां समजता आनी जायत्या लोकांक समजता. जायत्या लोकांक हें समजणी आसा ह्या विशयांत. फुडारी आनी मस्त जावन हें घडचें केदाळ इलेक्शन लागीं येतात त्या वेळार आनी केदाळ तांकां दुसऱ्या मनशाचेर कंट्रोल करीचे आनी कशें तांणी तांचो अधिकार जोडीचे ह्या खातीर तांणी स्वच्छ वांटो ह्यो सगळ्यांनी स्वच्छ वांटो. आमच्याच भारत देशांत म्हण पळयना दुसरे कडेन ह्या भशेन घडटा. मनशां मदें तांणी अशें द्वेश घाल्ल्या वेळार आनी मनशांक झगड्याक हाडल्या वेळार ताचो फायदो खाण घेवन तांणी अधिकार चलोवच्या खातीर अशें करचें म्हणून सामान्य लोकांक हें खबर आसा. जरी तर असले मनीस इतलीं वर्सां आनी इतलीं आमी पळयता. आतां हांव ल्हानटावन व्हड जालां आनी मुस्लिमां मदें हिंदू मनशां मदें हांव जल्मलां, व्हड जालां, काम केलां, गेलां सगळें असलें चिंतप आमकां केन्नाच येवना. आतां चड येवंक सुरू जालां. कित्याक म्हळ्यार हे स्वार्थी मनीस दुसरो असलो वांटो सोदतात आनी मनीस सादो लोक भियेता, तांकां भिरांत दितात, भिरांतेन हें करतात. वो आनी एका तराचो आतंकवाद म्हणून शिवाय हें बरें आसोवच्या, शांती आसोवच्या आनी संवाद आसोवचे आनी आमचो देश बरो जायचे, तो अभिवृद्धी जायचे आनी सांगता जियेचे, एकत्व येवंक जाय आमचे लागीं असलें चिंतप आसोवन तांणी करचें न्हय. तें म्हूण सामान्य लोकांक आतां खबर आसा. पूण मनीस मुखार येवन तांच्या शक्तीन हाचेर झूज मारूंक भियेतात. कित्याक म्हळ्यार थोडो लोक स्वार्थी लोक आतंकवाद म्हणलो एक आसा तो दुसरे रस्ते तांणी कांय बॉम्बाडीचे म्हणना, बंदुकी हाडचे म्हणना, पूण तांच्या उतरांनी तांणी करच्या करण्यांनी घालच्या दुबावा वरवीं आनी तांकां सामाजीक बहिश्कार घालता म्हणून भिरांत दिल्ले वरवीं मनीस भियेता. कित्याक म्हळ्यार सादो लोक आमचो भारत देश सादो लोक आनी सादो लोक देखून तांचो दिसपट्टो ग्रास सोडूंक तांकां कश्ट, आमकां हे कश्ट नाकात ते कश्ट नाकात अशें म्हण ते चिंतून बसतात. आनी जायतो लोक चिंता कित्याक म्हळ्यार हें आमचें कर्म म्हणटात तशें शिकयतात थोड्या धर्मांनी दैवशास्त्राचें आमचें कर्म म्हण ते ओत बसतात. धर्मा विशयान सोड सोडा फादर. त्याच एकाच धर्मा मदेंच तांचेच अधिकारी तांच्याच धर्माच्या मनशांक न्हेस भाव बांदावपण चलयतात की ना म्हणलें आमी पळयचें. दुसऱ्या धर्मा वयर सोडा तुमी. आतां क्रिस्तांव आनी हिंदू धर्म, मुस्लीम आनी हिंदू क्रिस्तांव म्हूण दुसरी खबर. त्याच धर्मा मदें बरेंपण शिकयता, धर्माचो मोग करता म्हूण सांगलेल्या मनीस ती फुडारी तांच्याच लोकांक सतच ते बरें करतात गी. वा फाल्यां तसो लोक हो सगळो देश चलयता तांचोच सगळो अधिकार
मागीर समाधान येतलें काय शांती येतली काय थंयसर कळटलें हें सगळें करचेचो उद्देश कितें आनी अशें केल्ले वरी काय आमकां जरी तर कितें म्हण जोडूंक जाता काय म्हणलें थंयसर साद्या लोकांक एक दीस वा दुसरे दीस समजतलें फादर पूण कितें जाता की म्हणल्यार समजोवन येतना तें समजोवचो टायम येतना जायतें वायट घडोवन येता जाय तो नश्ट घडोवन येवसोय संबंद आसा थोडे फावटी आमी सगळीं सूख घडोवन सगळें जाल्या उपरांत चिंतचें की जालें अशें वय थोड्यांनी सूख केली त्या वेळार अशें पुरा वायट केल्ले मनीस थोडे फावटी आसचे नांत वा तांणी सुकोवन घेतला वा तें नांत नश्ट जावंसो जावन जाला अशें घडटा आतां तुमी केल्ल्या ह्या वावराच्या अनुभवांत तुमकां कितें भोगता असलो संवाद करूंक बरो संबंद रचून एकामेका संबंधान जिवंक शिकपी लोकां मदें सुलाभगी या साद्या लोकां मदें बरें सुलाभगी सलीसगी म्हणून फादर सतसुजावणी साद्या लोकां मदें एकदम बरें हांव संचालक आसतना ह्या अंतधर्मीय आयोगाचो संचालक आसतना सगळ्या संचालकांक हांवें सांगचें तुमचें काम सुरू करा एक कॉफी पियेल्ले वरवीं आमी साद्या तुमच्याच शेजाऱ्या लागीं आमचो पाप साहेब फ्रातेली तुतीन सांगता की शेजारी तो लुकाचो शुभ वार्ता अध्याय दांत बरो समारियागार ताचे विशयी तो उलयता आनी सांगता आमी बरे समारियागार जायचे आनी आमचो शेजारी आनी तांचे लागीं आमकां संवाद करूंक चड कश्ट ना तें आमी एकामेका जाणाव एकामेका उलयता आनी देखून आमचे मदें सडन द्वेश आनी वायट घडोवंक तितलें सुला भायर जायना तें आमचेच मदें आमी सादो लोक सांगता मेळटना आनी ते आमी एकामेका वळखता जायते देखून तांच्या कश्टांत संतोशांत दुखांत खंयची कार्यावळ जावं कितेंय जावं बाबा तसो एक विशय पयस दवरना उरल्या मनशापणी कितें सगळें घडटा तातूंत आमी वांटो घेवंक जाता जावंक पुरो एक जल्माचो दीस जालो वा तांच्या घरा एक फेस्त जालें वा तांच्या खातीर कसली एक धर्माची कार्यावळ जाली वा चिंतयान तांच्या घरांत कोण एकलो बरो मनीस कांय एकलो सीख जालो वा पिडेस्त जालो आनी ताका आस्पत्रेक व्हरचें वा ताका काले म्हणी आदार दिवचे वा तांच्या घरा मरण जाता जावं पळय दुसऱ्या धर्माचे आमी सांगता मेळोवंक जाता वा तांकां कोणी दुसऱ्या मनशांनी तांचेर वायट केलें आमचे शेजारी ते दुसऱ्या धर्माचे जावं तांचो आमी सांगात घेवन तांचे खातीर आमी झुजल्या वेळार तांकां विविध सवलत्यो सरकाराच्यो सवलती मेळटना आमी तांचे सांगता मेळोवन तांकां आदार दिल्ल्या वेळार पळय सादे मनीस तांकां दुसऱ्याची गरज आसा मनीस आदार सोदतात मनशांचो बऱ्या काळजाचे मनशां आदार सोदतात देखून हांगासर आमकां चड सुलाभ जाता की साद्या लोकां लागीं आमकां काम करूंक आनी संबंद बांदून हाडूंक जाता ह्या विशयान देखून हें आमचें चड आनी चड शिक्षण आनी तरबेती आमच्या लोकांक आनी अशें करतना आमी लोकांक सांगचें कितें व्हडलो आवाज करिनाकात म्हणून व्हडलो आवाज करिनाकात व्हडलो आवाज करून तुमची कार्यावळ करिनाकात आमी सादे मनीस सांगता मेळटा साद्या मनशांनी एकामेका उलोवचें तसो सकाळ संबंद वाडटा आनी तो बरो जाता आनी बरें कशें आमी आदीं आसलें तशें आज परत आनी चड थोडे ग्रेस्त मनीस चड शिकप मनीस तांच्या मदें बरे मनीस आसात फादर ना म्हणून ना कित्याक म्हण तेय चड गरजेचें तांचे मदें आमी काम करचें कित्याक म्हळ्यार मनीस कोण चिंतता कोण शिकता वाचता दुसऱ्या मनशां मदें संवसाराच्या मनशां मदें बरसता तांकां परिस्थिती खबर आसा कितें म्हणून हे ल्हान मनाचे मनीस आसात स्वार्थी मनीस आसात तांकां कितें घडटा तें मस्त बरें तें सोदूंक वचनात तांच्या इतले अंतकरांत आसात की ते कुड्डे जाल्यात की संवसारांत कितें बरेंपण घडटा कितें म्हूण दुसऱ्या मनशां मदें बरेंपण आसा अशें पळोवंक ते वचनात आनी अशें मूलभूतवाद न्हयच आमी म्हणूंक पुरो मुस्लिमां मदें आसा वा हिंदू मनशां मदें आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी मदें असले मूलभूतवाद मनीस आसात आनी ते थोडे क्रिस्तांव पंगड अशे आसात की फादर ते दुसऱ्या धर्माचे दुसऱ्या हिंदू धर्म जावं मुस्लीम धर्म तांचे भशेन कितें तांच्यो पातयेवणी आसात थोडे फावटी तांकां अकमाण करचें तांच्या मागणेच्या जमातींनी बसोन अशें सांगचें तें सतत सारकें न्हय तशें सारकें न्हय तशें करूं नजो आमी तांच्या पातयेक मान दिवचें हर एकल्या की तांच्या धर्माचो स्वातंत्र्य आसा आनी देखून आमी मनीस जावन जियेचें देखून साद्या लोकांक काम करूंक चड सुलाभ दुसरें कितें म्हण सांगल्यार आमचो भावार्थ आमकां कितें शिकयता म्हळ्यार स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार साल्वासांव सोडवण ताचे वरवीं आनी ताच्या मुखांतर येवचें म्हणून हें आमच्या धर्माचें तीर्ल आतां हेर मनशां सांगाता मेळोन आमी एकामेका संवाद चलयता आसतना
हो विषय आम्ही सांगलो जाल्यार कोणाकी दुखता म्हणून सांगू नो तो कान देगे दवरचे की ह्या आमच्या धर्माचे काले तीर्ल म्हणटा आमी प्रमुख संगत ती आमी धैर्यान सांगता की या खुशी दवरचे. फादर आमचो बावडता आमी सदांच ओकून धरीचे सदांच आमी जेजू क्रिस्ताचे आनी जेजू क्रिस्त आमचो देव जेजू क्रिस्त थंय आमी साल्वासांव हें सत आमी सदांच उसारीचे. देखून आमच्या धर्माचें आचरण आमी करचे आमचो बावार्थ आनी त्या बावार्था खातीर आमी कितें सगळें करता देरान आमी करीचे अशें आमी करता देखून तो आनी जियेत हांव देखून थोड्या मनशांक हें बरें दिसना वय आनी देखून ते आमच्या रागार जाताय वय आनी दुबाव करतात की हें सगळें आमी मतांतर करच्या करता गे म्हणून एक कारण हें आसा कित्याक ते करूंक शकना ते आनी ते करतना तांकां एक तसो शॉक दिसता हे क्रिस्तांव मनीस इतली सेवा करतात बरें करतात सगळें करतात कित्याक करतात आमी कित्याक करिना तांकां एक शॉक जाता. आमी कित्याक करता म्हळ्यार आमचो जेजू क्रिस्त आमकां सांगता पवित्र आत्मा आमकां प्रेरण त्या पवित्र आत्मा बरें करीत वचता आनी त्या विशयान आमी केदींकच कॉम्प्रोमायज कसलें करूंक जाय राजी जावंक जायना. जेजू क्रिस्तूच आमचो देव आनी तो आमकां हें करूंक आदार दिता आनी देखून आमी बरें करतले सगळे मनीस तांचे सांगता मेळटा कित्याक देव सगळें बरें करतले मनशां सांगता आसा आनी कोणी मनीस देवाचेर पातयता देवाचें आराधन करता कोणी दुसऱ्या धर्माचो मनीस जावन दितो देवाचें आराधन करता आनी तो बरें करता म्हळ्यार ताचें तें बरेंपण आसा आनी देखून ताच्या बाबतींत आमी मान दिता आनी आमचो बाबतींत आमी जियेता तांचे थंय आमी राज्य जावच्या खातीर आमचो बाबतींत आमी सांडिना. ओके त्या दाडा आमी सुकोवन पडल्या तर आमी आमचो बावतिजमाचो आमचो मुख्य विशय आमचे मिसांव जेजू क्रिस्ताक आमी सोडवणदार म्हणून परगट करचें सुकता जरी तर आमी सुकल्या जाल्यार तो खरो देव आमचो तो आमकां सगळो आदार दिता म्हणल्यार थंय त्या बाबतींत आमी सुकोवन जो आमी आमकां भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी काम जेजू क्रिस्ताचें मिसांव करचें आमी आमचें मिसांव करिना देखून आमची भियोवची गरज ना. जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां हें मिसांव तें सतच आमचो सर्वेस्पर देव तो ताणें शिकयलां तें सत मिसांव आमी केदींकच राजी जायना कित्याक म्हळ्यार निमाणें जेजून क्रिस्तान आमकां शिकयलां आनी ती बरीं मावल्यां बरें जिवीतच निमाणें यशस्वी जातलें शिवाय दुसरें खंयचें यशस्वी जायना देखून आमी गरज जायचे म्हूण गरज ना. निमाणे सवाल आता तुम्ही या आयोगांत संयोजक जावन सबार नोमणेची कामां केल्लीं तुमी तिळशिलें वावर जाल्लो आनी पुरा आतां तुमकां अशें बघता की काले म्हणटा जाल्यार आणकी ह्या आयोगा मुखांतर कांय करी येत आसलें कांय बाकी उरलां गे काम तुमी करी जाल्लें आणकी कांय बरें करूंक आसलें गे. एकदम बरें सवाल फादर. आमी आतां सुरू केल्लें 1% न्हय आमी आतां सुरू केलां तितलेंच आनी हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या कर्नाटका राज्यांत आमच्या प्रांतांत मस्तो दिएसएसींनी बरें काम चलता आनी थोड्या दिएसएसींनी आजुनी कांय इल्लेशें सुरू जालां म्हणया तितल्यान सुरू जालां थोडे कडेन जायतें काम चलत गेलां आनी थोडे कडेन सुरू केलां मात देखून हांगासर मुखेलपण पयलें गरजेचें कितें म्हळ्यार मुखेलपण मार्गदर्शन कित्याक म्हळ्यार आमच्या लोकां मदें आजुनी दुसऱ्या धर्मा विशयान सारकी समजणी ना सारकें शिकप ना आनी देखून हें मुख्य आमच्या इस्कॉलांनी मुख्य जावन यें जाय आनी आमच्या दोतोर्णींत ती यें जाय आनी शिकय जाय की मनशाकोळ तांचो धर्म तांची पातयणी आमचें संविधान ह्या विशयांत जायते विशय शिकयचे आनी देखून हें शिकप इतर बेती जाते वचाचें आनी इतली जायजें की आनी चड गरजेचें की आयच्या दिसांनी आमकां इतलें गरजेचें म्हूण दिसता की नांतर उपरांत गरज नासतना थोडे फावटी आनी आमी सारकी समजणी नासतना गरजे विणें आमचे मदें झूज चलतलें आमचे मदें घर्शण चलतलें जरी तर असलो सारकी समजणी घालून जाल्यार देखून हें काम सुरू जायचें फिरगजे अंतरतावन दिएसएसीक वचून प्रांत्याक सगळ्या राष्ट्राक तशें ह्या विशयान चलाचें ह्या रितीन जायतें काम चलता फादर पूण तें चलचें जाल्यार मोसणेन वांटो घेवचें कुशेन वांटो घेवचें आनी साद्या रितीर आनी पयलें आमच्याच जिविता वरवीं पयलें गडे आमचो पापसाहेब फ्रांसीस म्हणटा पयलें गडे जे आमचे भितर तो पश्चाताप आनी बदलाप काळजांत बदलाप काळजांत पश्चाताप आमी सुकोवन पडल्या म्हणलें आमकां समजाचें आमी भाव बांदवपणांत जियेना आमी शेजारी कशें बऱ्या समारिया बऱ्या भशेन जियेना म्हणल्यार आमकां बगाचें आनी तें सुरू करीचें आमी
कशें आमी आदीं तावन आयले हांव तशेंच तें आज मूलभूतवादी असली बोगडां घालतात देखून तें ताचे खातीर आमी झूज म्हणच्या खातीर झूज म्हणचें मोगांत शांतींत सेवेंत आमकां जेजू क्रिस्तांनी सोबीत मावल्यां दिल्या ती आमी सडन सड करीत वचचें भियेन आसतना करीचे कित्याक निमाणें आमी जैते वंजत रावन तकलें जायतें काम आसा दुसरे रितीर मस्त जाण करतात फादर तें करचें पळोवन म्हाका खोशी दिसता आनी सगळ्या मुख्य जावन कितें म्हळ्यार आमच्या पवी सभेच्या वडिलांनी म्हळ्यार मुख्य जावन एका फिरगजेंत एक लविगार आसता दुसरे पाद्र्या बसतात आमचे थंय सडगडे कित्याक आमी मस्त शिकले मनीस आमी जायतें वाचता आनी करता म्हणटा आमकां जाता तें मार्गदर्शन करूंक आमचो थोडो म्हणी वेळ आमी ह्या खातीरच दवरचें आनी एक चड गरजेचें पवी सभेचें चड गरजेचें काम म्हणल्या खातीर गरज म्हण चिंतून चड गरज म्हण चिंतून चिंते एकलो मनीस चड पिडेस्त जाल्यार ताका व्हरून आमी आयसीयून दवरता आनी ताची कॅर घेता तशें आज आमी चिंतीचे आमचे समाज अशें आयसीयूंत आसा त्या वेळार आमी तें तसलो मानव दवरन आमी आमच्या क्रिस्तांव समाजाचें मनशा कुळाचें कॅर घेवचें आनी त्या खातीर कितें कार्यक्रमां मांडून हाडचे त्या आनी बलिदान करूंक पडटा थोडे बोटी मनीस आमकां दुबावतले आनी आमकां थोडे बोटी आमचेर आमी मतांतर करता आनी कितें सगळें म्हणटले तें आसूं दी निमाणे लोक समजता तेणय आमचो उद्देश बगार आमच्या नीज निस्वार्थ सेवे वरवीं ते समजतले की आमी बऱ्याक करता जिवीत बरें करच्याक म्हण एक दीस म्हण आमी जैते वन जाता म्हणल्यार बरवशान आमी सड सड काम करचें सुरू केल्लें तें काम आनी सड मुखार वचचें म्हणून आमी म्हणचें या म्हाका न्हू ह्या आंतरधर्मी संवाद वेदी हाच्या मुखांतर राज्य मट्टार प्रांतीय मट्टार कितें चोकड वावर जाला हाजो संयोजक फादर गॅब्रियल लोबो हाणें आमकां सविस्तार रितीन समजोवणी दिल्या जायत्या वर्सां तावन हो वावर चलते आसा सर्वधर्म संमेलन आमी करते आसा मस्तू साधन प्रयत्न चल्ला आनी फलितांश आमी चिंतले तितलें जावंक ना जावंक पुरो पूण हें काम मात्र करते रावूंक जाय कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी थोडे जण आसचे आमचे भोंवतणी आसचे मस्तू मनीस आनी त्या देखून जेजू क्रिस्तान आमकां सांगिल्ले प्रमाणे ह्या मस्तू मनशां मदें आमी इल्ले जाणांनी जडची वात जावन रूच दिवचें मीठ जावन जियोंक आसा असलो एक संदेश ह्या संवादांत आमकां फावो जाला आनी हो संवाद आमकां ह्या संवादांत भाग घेवन ही समजोणी आनी कितें करयत आमी कितें काम जालां म्हणली समजोणी दिल्ल्या फादर गॅब्रियलाक तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं थँक्यू फादर ह्या विशयान तुमकां कोणाक कितें सवाल विचारूंक आसा जाल्यार जरूर तुमी ती विचार येता वॉट्सॅपा मुखांतर विचारचें जाल्यार 9449821580 आनी ईमेला मुखांतर विचारचें जाल्यार onilds@gmail.com परत ते पटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तांकी देव बरें करूं समट आणि सावाला सारक्या भाव वाटतात वाडल्या
ख्रिस्त भेटैताना सडै आमचो भावार खालत्या काळजान तुमसार जाता आसतना सडै आमचो भावार सांसवां खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार करून परताना सडै आमचो भावार सांसवां खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.